बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 107 वोळ Psalm 107 verse 6. आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या खंतांतली ताणें तांकां निवारली. वैमगचनो आमचो देव आमच्या आदाराक येता, आमकां कश्टांत आमकां निवारता, आमकां तो बेळोंक येता. तदेस आमी आमकां आयल्या तर दिमी गेल्या ताका आमी नामान करया, आराधन करया आनी गवया आमी गीत K11 page 153. आयल्या बापा तुजे चरणी. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तू आमचो भोदया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळीस्ता करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळीस्ता करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. देवाक हालेलुया 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 हालेलुया. बाबा पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन तुका हालेलुया नमान तुका हालेलुया महिमा तुका हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या समयान सर्वोत्तम आमकां मेळोंक आयल्या तो पवित्र सक्रमेंतान जारासच्या आमचे सवय सदांच जिविताच्या एका घडयेक सुखा दुखान आमकां आदार सांगात दिवचे समया. आमच्या कश्टांत आमी उलो मारतना आमकां आयकूंक शकना. आमच्या मोगळा समया
सर्पदवेदना सर्मानबलाभवसन्निधा आराधनांतुका नमांतुका महिमांतुका हालेलुया हालेलुया Thank you Lord we praise you worship you Hallelujah 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 Oi magal bawani bani Sumiyam ka melong kaila Pavitr sakramentant Kristo zarasa उड्यारोपा काल आणि आमकां आमच्या जिवितांत एक आगडी आनी वेळा सुखा दुखान मेळचो तो समय कीर्तन 107 पयली वळ तावन आमी 6वी वळ पर्यंत आज आमी काडया आकांतांत देव मनशांचो तारोक म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा ह्या कीर्तनान आकांतांत देव आमचो तारोक जावन आमकां मेळटा तरी उतरां आमची करया आनी समयाक स्तुती करूंक आमी मुखार सरया म्हज्या उपरांत म्हणा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक अर्गांदिया सर्वेस्पराक अर्गांदिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोग सासनाक तगता अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यान ती दुस्मनाच्या हातांतली ताणें निवारल्यान ती कित्याक परक्या देशांतली काडून ताणें तांकां एकठांय केली उदेंती आनी अस्तंतेतावन उत्तरे आनी दक्षिणेतावन अरण्यांत निर्जन प्रदेशांत ती भोंवताली वस्तेच्या शहराची वाट तांकां मेळ्ळी ना ती भुकेली ती ताणेली तांच्या जिवान जीव ना जालो आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या खातांतली ताणें तांकां निवारली वय मगाळ भगवान बनी एक घडी आमची आमी नियाळ पळोवया आमच्या कश्टांत सुमी आमकां मेळोंक आयला इस्रायल परचेक मेळोंक आयिल्लो तांच्या कश्टांत तांणी सुमयाक उलो मारतना तांकां निवारलेलो तो विश्वासी देव आमकां आमचे थंय विश्वासी तो जाला ताच्या विश्वासीपणाक आमकां आमचे थंय ताणें गेल्ल्या विस्मितांक असर्यांक आनी जरीक उपकारांक सुमयाक आमी अर्गां दिवन गावया गीत सांगता ताळयो पेटोवन H575 अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सर पडुया वैसम्याक निरंतर आज परत एक कोणी आमी एकली सांगाता मेळोन एका मोलान आनी काळजान संतोषान आनंदान उल्हासान अर्गां दिवया सर्ग संसार तुका म्हाका रचलो देव आमकां बसो आमकां सांबाळचो आमकां राखलो सुमयान केल्यात कितलीं विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मितां महिमा गसता ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी गावया सुमयान केल्यात कितलीं विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मितां महिमा गसतात ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी गावया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सर पडुया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून
ताचे समोर आम्ही सर पडूया. कितलो बरो देव, त्याच्या नावाक असा महिमा, ताका जावं स्तुती, कित्याक सदां नितीन तो सरला, विश्वासी तो जाला. आमचे तें जशें इस्रायल परशे तें तो विश्वासी जालो, तांकां चलोवन व्हेली. तांच्या आकांतान तांणी कश्टान उलो मारतना तांकां ताणें आयकलें, तांची दया केली. आमकां आयकल्लो दे, आमची दया करचो दे, आमकां मेळोवंक आयिल्लो दे. हे पवित्र ग्रामेदान सदांच आमचे समोर आज जर आसचो तो दे, ताका निरंतर आमी स्तुती करया, नांव हाडया, ताच्या नांवाक महिमा दिवया. सतानी तीन तो सल्ला, मोगमय पासान भरला, सदा विश्वासी तो उरला, खालतो जाऊन तो जियेला. सतानी तीन तो सल्ला, मोगमय पासान भरला, सदा विश्वासी तो उरला, खालतो जाऊन तो जियेला. अर्गां दिवया, आम्ही अर्गां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. अर्गां दिवया, आम्ही अर्गां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचे समया हालेलुया, 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 हालेलुया. होय समया तुझे विस्मयता नव्यासरा, तुझे लरिये उपकार आम्ही आळता. जशें इस्रायल परशें तूं समया विश्वासी जालो, तांच्या आकांतान कश्टान तांकां मेळोवंक गेलो. आज आमकां मेळोवंक येवचें, आमची दया करचें, आमकां आशिर्वादीत करचें. होय समया तुका विश्वासीनी सर पदवेदना देवा, तुझ्या मोगाक आनी काकुळतीक आमी विश्वासी बना. अर्गां दिता, आवडटा, दिन मस्ता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. कितलो बरो देव आमचो, कितलो दयाळ आनी मोगाळ, आमच्या आकांतांत कश्टांत आमकां मेळोवंक येवचो. आज आमी लुकाच्या वंजलांत 18:30-5 सावन 3:30 वळ एक भोव अपुर्बेचें घडीत आयच्या वंजलांत नियाळटा. जेसू कुरड्या बार्तिमेवाक दिश्ट दिता. आमी कितले पवणी हें वाचप वंजलांतलें हें घडीत आमी नियाळ्ळां, पूण एक नदर आमी ताचेर घाली जाल्यार आमकां बरो संदेश थंयसर मेळटा. तो कुरडो, ताचें नांव आयच्या वंजलांत दिवना, मार्काच्या वंजलांत दिलां बार्तिमेव म्हणून. नजरेचो जेजू त्या वटेन पाशार जाता, त्या वटेन वेता म्हणटना तो जाणा जाता तो वगो रावना. तो व्हडल्या ताळ्यान बोब मारता आनी म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. ताचें मागणें व्हेरी स्पेसिफीक, स्ट्रेट. दाविदाच्या पुता जेजू म्हजी काकुळट कर. तितल्यार लोक ताका बेस्टायतात, तोंड दांप म्हणून ताका सांगतात, पूण जाल्यारय तो वगो रावना. तो म्हणटा परत एक पडी व्हडल्या तळ्यान, आनीकय व्हडल्या तळ्यान, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. तितल्यार मोगाळ भावा आनी भयणी, जेजू रावलो. पळय ताची बोब जेजूच्या कानान पडली आनी जेजू रावलो म्हणटा देवाचें उतर. आनी कित्याक वो कुरडो जेजू ताणें पाशार जातना जेजू कडेन बोब मारता व्हडल्या तळ्यान, कित्याक म्हळ्यार तो कुरडो जावंक बरो दोळ्यांची दिश्ट ना, पूण तो केप्पो न्हय मोगाळ भावा आनी भयणी.
ताका कान आसात, ताका आयकता आनी ताणें कितें आयकलां. आमी रोमाकारांचें 15 वळू देवाचें उतर आमकां सांगता, आमकां कळीत आसा. संदेश आयकल्ले निमतें भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्यार संदेश आयकोंक मेळटा. ह्या कुरड्यान संदेश आयकला. कोणें म्हणी क्रिस्ता विशयें सांगिल्लें, जेजू विशयें सांगिल्लें आयकलां आनी ताणें अशें आयकलें, तें आयकोन जेजू विशयें सांगिल्लें आयकोन ताचें तें भावार्थ उत्पन्न जाला. आतां ताका दोळ्यांची दिश्ट मेळच्या पयलें ताका भावार्थाची दिश्ट मेळ्ळ्या. ताच्या भावार्थाचे दोळे उक्ते जाल्यात. ताचे तें तो भावार्थ उत्पन्न जाल्लो, तो भावार्थ घट जाला, ताका भावार्थाची दिश्ट मेळ्ळ्या म्हणून आमी सांगीत. देखून जेजू ताका बरें करतना म्हणटा, तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें, तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. आज जेजू आमकांय तेंच सांगता, तुजो भावार्थ, आमचो भावार्थ जेजू विचारता. आज जेजून आमकां बरी करी जाय, आज जेजून आमची दया करी जाय, आज जेजून आमकां आशिर्वादीत करी जाय. आमी आमचो भावार्थ उचारी जाय. वी नीड टू एक्टिवेट आवर फेथ. देखून मोगाळ बाबा आनी बनी आमी मागण्याक आयल्यार पावना, आमी जेजू सवय आसल्यार वा थंय आसल्यार पावना. वी नीड टू प्रे. आमी आमचो भावार्थ व्यक्त करचें पडटा. कुरड्या बार्तिमेवा बरी, आज आमकां कश्ट आसात, आज आमकां मातसो न्हय तक्रार वा आकांत आकलास आमचे जायती अनवरां आमचेर, भावार्थाचेर, कुटुंबाचेर, आमच्या मोगाच्या मनशांचेर आयल्यान. देखून आमी वोगो रावल्यार पावना. जेजू आमकां मेळोवंक येता खरें, जेजू आमकां आपणूंक येता खरें, जेजू आमकां बरीं करूंक येता खरें. तो आशेता आमी बरीं जायचें, आमी नितळ जायचें, आमी खंयच्याय बांदपासान बंदणेंत आसनाय, आमकां सुडका सुडवून. आनी जेजूचें हें मिसांव जेजू आमकां पवित्र आत्म्यान बरोवंक येता तें खरें. पूण आमी घेवंक जाय, स्विकार करूंक जाय. हाव वी रिसीव. देखून भावार्थान आमी ताका उलो मारल्यार आनी भावार्थान आमी तें स्विकार केलें जाल्यार मोगाळ बाबा आनी बरी आमचें जाता. तर कुरड्या बार्तिमेवा हांव न्हू आमी हें शिकयत, कशें भावार्थान जेजूक उलो मारचें, भावार्थान जेजूची कृपा मागची, जोडची. आज कितें आमकां जाय आयच्या दिसा, ह्या दिसांनी आमकां आमच्या कुटुंबान जाय, आमी मागूंक जाय. एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. तर जेजू मुखार आमी आसा, तोच जेजू आमकां मेळोवंक आयला. ह्या सक्रामेंतान तो हजर आसा. खरोच ना केवल ह्या सक्रामेंतान बगर आमचे थंय तो आसा. आज आमचो भावार्थ तो विचारता. तर भावार्थान ताका उलो मार, भावार्थान ताचेर दिश्ट घाल, आमकां समर्पण कर. जे कितेंय आमचे कश्ट, आमचे इरादे, आमची मागणी वा आमच्या कुटुंबाची सक्कळ जेजूच्या हातान दिवया. भावार्थान ताका पळोवया, भावार्थान ताका आपोवया, भावार्थान ताका आपोवया. जेजू म्हजी दया कर. कुरड्या बार्तिमेवान मागिल्ले बरी आमी मागया. जेजू म्हजी दया कर, जेजू म्हजी काकूळट कर, जेजू म्हाका बरें कर, जेजू म्हाका सुडका दी, जेजू म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. चड आनी चड म्हजो भावार्थ सुमया घट जावं, थीर जावं तुजें दय. आनी अशें सुडका सुडवून शांती समाधान कितें जाय सुमया तें सगळें तुवें म्हाका दिवचें तें हांवें जोडिचें कर. उलो मारया. कव्या आमी गीत I33 पेज 126. कश्ट दिले न्हू म्हजे सरशी येया. कष्टांतल्यानो तुमी म्हजे सरशी येया. हांव तुमकां विशीव दितलो. वजन वावयतल्यानो म्हजे सरशी येया. हांव तुमकां बुजवण दितलो. झूम तुमच्या कांदार घेया. कलती बोळीन तुमी जाया. म्हजे लागचें तुमी शिका.
मेळटले समाधान तुमकां जू तुमच्या कांदार घेया खलती बोळी तुम्ही जाया मुझे लक्ष्य तुम्ही शिका मेळटले समाधान तुमकां कष्ट तेल्यानो तुम्ही मुझे सरशिया हांव तुमकां विशीव दितलो वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशिया हांव तुमकां बुजावण दितलो समी आमकां आपयला ताचे सरशी आमी येवचे वावडटान ताका उलो मारचे थोड्या बरती बरी आमचो बावडटा आमी उत्साहाच्या परगडच्या कितें जाय तें आमी ताच्या नांवान बावडटान मागया तसो ताळो आमी आयकुया ताका पळोवया आनी जोडून दिल्ली ती सुडका सोडोवन आज आमकां दिवची ती आमी आपणावया स्विकार करया Yes Lord, bless us. हांवचो संवसारा सो उजवाड मोचे तैना पातका काळो संवसाराचेर जाला जैतेवो जीवन जेजू तुमचो सोडवून दा पातकाक तुम्ही पाठ करा नवी रचना तुम्ही जाया समाधानाची हातेरा संसारान तुम्ही जाया कष्ट तेल्यानो तुम्ही मुझे सरशिया हांव तुमकां विशीव दितलो वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशिया हांव तुमकां बुजावण दितलो आमी आयकुया समयाचो ताळो आमी आपणावया समयाची करपा ताका उलो मारया जशें इस्रायल परचेन कश्टांत संकश्टांत देवाक सर्वेस्पराक उलो मारलो सर्वेस्परान तांची बोब आयकली आज आमी आमच्या कश्टांत कांतान समयाक उलो मारतना समय आमकां आयकता आमचे सवय तो आसा आमचे लागींचो आसा आमच्या कश्टांत संकश्टांत तो आसा आनी आमकां मेळोवंक येता आमकां सोडवून तो हाडटा ताका पळोवया फुड्या बर्तिमेवान पळयल्ले बरी फुड्या बर्तिमेवान ताका उलो मारलेले बरी आनी उलो मारतना जेजू रावलो आज आमचे मागणें बावडतान केल्लें समयाच्या कानान पडटा बावडतान केल्लें मागणें तो आयकता एका मनान काळजान आमी मागया आमकां आज आमची कुटुंबां आमचेर एक मागणी आसा हो सगळो संवसार आज विविध राष्ट्र इस्रायल पॅलेस्टिना आसचे तें झूज आमचे खातीर अशा युक्रेनामध्ये आसचें झूज विविध राष्ट्रां खातीर फुडाऱ्यां खातीर आमच्या देशा खातीर मणिपुरांत कश्टांच्या लोकां खातीर तांचे कश्ट तो हळू करूं म्हणून दग दिलेल्यांक कश्ट दिल्यांक जाय अशी कृपा दिवन तांची मनां काळजां तो मोवाळ करून बदलूं म्हणून आनी आमकां हरी एक आमची देसमास कितें आमच्या कुटुंबाचेर बावडताचेर कश्ट आयल्या ते सगळे समयाक समर्पण करया भुरग्यां खातीर युवसनां खातीर काजारी जोड्यां खातीर प्रायवंतां एकसुऱ्यां खातीर आस्पत्रेन घरांत वळवळच्या खातीर आमी मागया समयाक उलो मारया तर समय आमकां आयकता बोरीं करता गूण करता तुका ह्या घडये तो आपोवन आसा ताजी शांती समाधान तुका दिवन आसा तुज्या घरांत कुटुंबांत तो वळयत आसा सर बांदपास बंदड्यांतलें सुडका दिवन आसा लेट्स रिसीव आमी आपणावया घान घेवया लेट्स बिलीव पाती येवया समय आशिर्वाद करता ओळेदारार उबो आसा काळजादारार तुज्या बोडयता जिणयेन तुज्या येवंक आशेता
जागो दिल्यार तुवें म्हाका तुजे सवय हांव जेवतलो सुख दुखान भागीदार जातलो जैते वोन तूं जातलोय सर्गार मुझे संगी बसतलो कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमकां बुसवण दितलो झूम तुमच्या कांदार घेया कलती बोळी तुमी जाया मुझे लागचे तुमी शिका मेळटले समाधान तुमकां झू तुमच्या कांदार घेया कलती बोळी तुमी जाया मुझे लागचे तुमी शिका मेळटले समाधान तुमकां कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमकां बुसवण दितलो आमचे दोनी हात बरे आमना कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो समय आमकां बेसांव दिता वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी आमकां विशेव दिता पडदा तुमकां बुसवण दितलो हांव तुमकां बुसवण दितलो विशेव हांव तुमकां विशेव दितलो बेसांव हांव तुमकां बेसांव दितलो स्तुती कर मागया हालेलुया 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 आमकां समर्पण कर बावडतानास सुम्या तुका आमी उलो मारता इस्रायल परचेन तुका उलो मारतना कश्टान तांकां नवें आयक तांची बाब तुवें आयकली वय सुम्या कोड्या भरती मेवान तुका उलो मारतना ताची दया तुवें केली बावडताची दिश्ट मात तुवें दोळ्यांची दिश्ट ताका दिली आज तुका उलो मारच्या आमकां सुमयस तांकां आशिर्वादीत कर बावडतां लागीं सरच्या आमकां सुम्या आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या कोणा खातीर आमी मागता सुम्या सगळ्या संवसाराचेर धाड तुजें बेसांव शांती समाधानाचें बेसांव आमच्या गांवाचेर देशाचेर मनी प्राण कश्टांच्या लोकांचेर तुजें समाधान तूं धाड शांती धाड विशेव धाड आशिर्वादीत कर आमकां जेसू तुज्या नांवान आमकां सुडका दी तुज्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर पवित्र तुज्या कृपेन आनी आमकां तूं बर आनी आमचें मंदीर हांगासर आश्चर्य की आसगांक भाव भयणी हांगासर सेवा आनी काम करच्या हे आराधन पळोवच्या सुम्या हर एका कुटुंबान हर एका भावा भयणीक ल्हाना व्हडांक रेगरान कश्टां संकश्टांत सुम्या वायटांत निराश जाल्ल्यान सुम्या तुजें दान पयस केल्ल्यान सुम्या कोरपा दी वय सुम्या देदेस्पोर कंगाल जाल्ल्यान विशेव दी शांती समाधान दी लॉर्ड वी प्रे इन योर नेम ब्लेस एवरीवन लॉर्ड हर एकल्याचें बेसांव धाड सुडका दी सोडवोन दी सुम्या आमच्या मंदिराचेर एक रितीरेचेर ह्या मंदिराचेर एका गरजांचेर सुम्या तुजें बेसांव आमी मागता We receive all your blessings, Lord, we believe. तो आमकां बेसांव दिताय सुडका दिताय विशेव दिताय शांती दिताय समाधान दिताय म्हूण आमी पातये येता थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड हालेलुया विविध बेसांवा खातीर आमी मागया आज जल्म दिवसाचरण करची रुबेन मँगलोर Ravi Rodney D'Souza, Mangalore, Maxim D'Costa, Chikmagalur, 40th wedding anniversary, Gregory and Veronica Fernandez, Kalatur, Vergandi Mungam Kamisarla, Cheryl Pinto, Mangalore, Bariabalai Katirani Soru, Bessavangatir, Maria D'Souza Kinigoli, Savio Nivina Pais Valencia, Francis D'Souza Nikutam, Uchodi,
फ्रांसिस ऑसवल्ड डिसोजा उच्चोडी वीणा आणि सावियो पायस ऑस्ट्रेलिया प्रत्येक संघातील विविध संघातील आम्ही मागता प्रत्येक जाऊन प्रभाकर बसराय किलपाडी मुलकी healing of right leg ankle joint injury अजे सुवेंद वदीन जल्लन समय उडास करता बेनेडिक्ट आणि फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा कुटुंबां सरलंगातील अँथनी आणि ॲलिस डिसोजाच्या कुटुंबांखातीर मॉली डिसोजा पेरमुदे लिओ डिसोजा आणि कुटुंबां सरलंगातील मुंबई प्रसन्ना डिसोजा अड्यार सिसिलिया डिसोजा नवी मुंबई जेराल्ड सरिता डिसोजा बद्यार फिलिप डिसोजा गुरपुर कैकंबा थॉमस मंतेरो पानीर आयरिन पिंटो आयरिन रीटा मेनेजेस कासिया संतान फुर्टाडो सागर लियो फुर्टाडो सागर रोशन फुर्टाडो सागर लुइस फुर्टाडो सागर रॉसी विक्टर मंतेरो चिक्का बेल्लूर 13th 13व्या महिन्यात 16 नॉर्बर्ट लोबो मँगलोर महिन्यात 16 सिंथिया पिंटो केलराय 4th डेथ एनिव्हर्सरी रिचर्ड पिंटो केलराय कुटुंबां सरलंगातील ग्रेगरी आणि डायना डेसा मुलकी जेरोम डिकॉस्टा कुटुंबां सरलंगातील लुसी डिकॉस्टा या संस्वे आमची मागणी भेटून सुम्याचे बेसाव आम्ही जोन घेऊया. प्रवेश गीत देवगाना बुकांता हूँ गीत नंबर ये 3 520 पेज नंबर 20. भूतर तुझे ऐको काशेता सोम्या तुका घेऊ गावला लेता वेदी सशिये तुझ्या जेवणान बागेता सोम्या तुझे तयावे कोर्ता नामान सोम्या नामान तुका जेवणा तुझ्या दृढ कर माका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तदय म्हजे मुगाळ भावनो आनी भयणीनो आज म्हयन्याचो तिसरो सुमार जाल्ल्यान हांव पवित्र आत्म्याचें मीस करतां. आमच्या समस्यांत आमच्या घडणाराची सार नोळची एक आशा तिसरो सुमार पवित्र आत्म्याक आमी भेटोवन दी जाय आनी आज पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया आमचे खातीर आनी आमी बावळटांत थीर जावचे खातीर आनी तो संदेश आयच्या वाचपांत आमकां मेळटा सो आमी आमचे कडेन उलयता आनी आमकां जाय अशी कृपा सुमी ह्या बलिदानांत आमकां दिता. तर आमी आमची मनां काळजां आयतीं करया. ह्या बलिदानांत सुमयाक मेळोवंक ताची कृपा आमी जोडूंक आनी अशें बावळटांत आमी थीर आनी घट जावंक. सबार पोवडी आमच्या बावळटांत आमी दंडळ्या आमी पयस केल्या सुमयातां ताची कृपाय आमी गळूसूंक ना उगडायल्या. त्या सुमय संदर्भा खातीर पातकां खातीर आमी सुमया लागचें एकामेका लागचें बुकसणे मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो
मुसगुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तनांदू सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध ह्या बसोत बगेन सदांच संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बावडत्याची काळजां आनी मनां उजवडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटांची वळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवडान कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्या सmoगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. मक्काबेवाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एक पातकी कोंबरी उजली म्हणजे अंतियोक रायाचो पूत अंतियोक एपिफानेस. एका काळार हो रोमांत जामीन कैदी जावन आसलो. ग्रीकाचे राजवटकेच्या 137व्या वर्सा तो राय जालो. त्या दिसांनी इस्रायलांत धर्मशास्त्राची पर्वा करनातले थोडे मनीस उपजले आनी तांणी जायत्यांक फुसलायलें. तांणी म्हळें, येया आमी आमचे भोंवती आसलेल्या आणभोवरत्या कडेन संधान करुया, कारण आमी तांचे तावन वेगळे सरल्या त्या उपरांत आमचेर जायतीं विघ्नां आयल्यांत. ही उतरां तांकां बरी लागलीं. तांचे मदले थोडे जण तुर्तान रायाक मेळोवंक गेले आनी रायान तांकां आणभोवरत्याच्या रितीरिवाजा प्रमाणे जिवंक परवानगी दिली. देखून तांणी आणभोवरत्याची शाली प्रमाणे जेरुजलेमांत एक व्यायामशाला बांदली. तांणी आपली सुन्नातीची कुणां दांपलीं आनी पवित्र सल्लो सांडलो. ते आणभोवरत्या सवे मेळ्ळे आनी वायटाचे गुलाम जाले. आपली रितीरिवाज सांडून सगळ्यांनी एकच परजा जावंक जाय म्हणून रायान आपल्या सगळ्या राज्याक बरपी आदेश दिलो. सर आणभोवरत्यांनी रायाचो आदेश मानून घेतलो आनी जायत्या इस्रायलांतांकी ताणें जाहीर केल्लो धर्म बरो लागलो. तांणी मुर्तींक बलयो भेटयल्यो आनी सब्बात भ्रश्ट केलें. किसलेव म्हयन्याच्या 15व्या दिसा 145व्या वर्सा रायान ओंबलयेचे वेदीचेर एक भयंकर कांटाळो उबारलो आनी जुदाच्या भोंवतणीच्या शहरांनी वेदी बांदल्यो. घरांच्या दारा लागीं आनी रस्त्याचेर तांणी दुंप लासलो. तांणी आपणाक मेळिल्ले धर्मशास्त्रांची पुस्तकां पिंजलीं आनी उज्यांत उडयलीं. कोणाय लागीं धर्मशास्त्राच्या पुस्तकाची प्रती आसली जाल्यार आनी कोणीय धर्मशास्त्र पाळटा म्हूण कळीत जालें जाल्यार रायाच्या आज्ञा प्रमाणे तांकां मरणाची शिक्षा दिताले. पूण इस्रायलांत जायतीं तीर रावलीं आनी कांयच अशुद्ध कांयना जावंक तांणी दृढ निर्धार घेतलो. अशुद्ध कावन दूशीत जावचे प्रास वा सल्लो भ्रश्ट करचे प्रास मोरूंक ती तयार आसली आनी ती मेली. इस्रायलांत खरेंच एक भिरांकूळ विघ्न आयिल्लें. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. श्लोक.
तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटे तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटे जायते मनीस तुजी नियमां सांडटात त्या कोट्यांचो म्हाका राग येता हे मनीस म्हजे भोंवती पास मांडटात तरी हांव तुज्या नियमशास्त्रा विसरचो ना श्लोक तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटे मनशांचे जुलमेंतलो म्हाका राग तुज्यो आज्ञा हांव पाळटलो म्हाका कारण नासतना कश्ट येतात ते लागीं सरतात वय तुज्या नियमशास्त्रांत तावन ते पयस आसात श्लोक तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटे तुज्या विधी नियमाची पर्वा करिनात देखून कोट्यांक सोडवण मेळना आधर्म्यांक देखतना म्हाका कांटोळो येता तुजें उतर तें पाळिनात श्लोक तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटे उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. हांवसो संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू येसुम्या जेजू येरिको शहराच्या लागसार पावतना एक कुरडो मार्गादेगेर बसून भीक मागोन आसलो लोकां समोर ताणें पाशार जातना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें नजरेचो जेजू हे वाटेन वेता म्हणून ताका सांगलें हें आयकून ताणें बोब मारली जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर मुखल्यान वेतेल्या लोकान तोंड दांप म्हणून ताका बेश्टायलें पूण तो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून आनिकय व्हडल्या तळ्यान बोब मारी लागलो तेदवा जेजू रावलो ताका आपणा सरशीं हाडूंक ताणें ताकीद दिली तो सरशीं पावतस जेजून ताचे लागीं विचारलें हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं सायबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कुरड्यान तो जेजून ताका सांगलें घे तुजी दिश्ट तुज्या भावर्थान तुका बरो केलो तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी देवाक वर्णीत तो जेजू फाटल्यान गेलो हें पळोवन सक्कड लोक देवाक नावाडूंक लागलो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तदय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणो पवी सभेच्या सुरवेर तावन आमी एक नदर पवी सभेच्या चरित्रेचेर गेली जाल्यार आमकां कळटा जायते कश्ट जायतीं वरां भावर्थाचेर आयिल्लीं आसात आमी जाणां सुरवेल्या पवित्र सभेंत फर्स्ट क्रिश्चन्स निरो एम्परार रायाच्या काळार तांकां कश्टिलें कशें उज्याच्या आखट्यांत तांकां हुलपायलें जिवी जिवी आनी सिंहाच्या ग्रासाक तांकां बली जावन दिलें जाल्यारय जायत्या जाणांनी भावर्थ सांडूना आनी भावर्तान ती मुखार चल्लीं जीव सयत तांणी दिलो आनी उपरांत आमी पळयल्यार निजाकी आमी सिरियान कितें जालें थंयसर झूज जातना वा अनवरां येतना सवारांनी जेजूक सांडूना आमच्या भारतांत आमी पळयल्यार 2008 इस्वेंत आमच्या गांवांत अनवर आयलें पूण ओरिसाच्या खंड महालांत आमी त्या शहरांत वा त्या गांवांत क्रिस्तवांचे दगदोनी येतना आमी पळयलां वाचलां आयकलां तांणी भावर्थ सांडूना बगार भावर्तान ती गट जावन
जेजूक तांणी साक्ष दिल्ली आसा आनी आज जग दिल्ली सयत जेजूक तांणी सुमी म्हूण स्विकार केल्लें आसा. आनी आज मणिपुरांत कितें जाता, आज मणिपुरांत जावची ती परिस्थिती आमी पळयल्यार आमी नेना, आमी देवाच्या हातान घालया बावडटान आनी थंयसर आमी जाणा तो लोक सादो शिकप ना पूण बावडटाक साक्ष गवाय दिवन ती बावडटांत अजून घट्ट रावल्यान. पूण मगाळ भावा आनी भयणी, बावडत चरणवारां येतना थोड्यांनी बावडत सांडुल्लोय आसा. प्रस्तुत काळार आमी पळयता जायतीं जाणां थोडी जेजूकूच सोडना, बावडत नेगार कर कश्ट येतना सांडून गेल्ले आसात. पूण भोव थोडे पूण सबार जाणां बावडताक साक्ष दिवन जेजू समेर रावल्लीं घट्ट आसात. हाच्या पयल्या वचपान ते एक निदर्शन आसा. एक काळ मेक्के भावाच्या पयल्या पुस्तकांत एक राय आयलो, मस्त कश्ट तांकां आयले. तांणी कितें कितें करूंक तांकां सांगलें, धर्मशास्त्र आनी सक्कड सांडून हें करचें. पूण सबार जाणां तांणी केलें, जायतीं थीर रावलीं. कांयच अशुद्ध तांणी केलें ना. तांचो दृढ निद्रार तांणी मुखारून व्हेलो आनी त्या खातीर तांकां मरण आयलें. जाल्यारय तांणी बावडताक साक्ष दिले. आनी थंयच एक निदर्शन म्हणयेत आज बावडतना आमी आसतना देवाक उलो मारतना देव आमकां आयकता. आज कुर्डो बार्तिमेव वांजेलांत उलो मारता, ताका कळीत आसा जेजू कोण, आनी तसो बावडता ताणें जेजूचेर ताची दिश्ट जेजूचेर घाल्ली आसा. हो एक संबंद मोगाळ बाबा आनी भयणी. देखून पापा बेनेडिक्ट सुळावो बावडताचें वरस तेन्ना ताणें दस्तावेजान बरयलें, बावडत ओंठांनी उसारसो म्हळ्यार परगड समर्पीत रान जेजूक साक्ष दिवची सुमया संगी सुमया थंय रावूंक आमी केल्लो निशेव. आनी ह्या खातीर सुमी आमकां कृपा दिता. ह्या निशेवांत आमी मुखार सरया. हो निशेव आमी बदलूंचो नाका, थीर रावया. सुमी कृपा दितलो आनी ती कृपा आनी प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याची कृपा. देखून आज तिसरो सुमार आमी पवित्र आत्म्याचें मीस काडलां. पवित्र आत्मा आमकां धैर्य दिता. बावडतान थीर रावोंक आनी जेजूक साक्ष दिवंक तीच कृपा आमी ह्या बलिदानांत मागया. आमेन. कानगे सोम्या कानिको मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो देवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो मुंडो गोवाचो भेटयता बापा वायंदाकाचो अर्पिता तुका गुरतो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ताको प्रगती तूं आमकां. म्हज्या बाबूनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुपेच्या आदावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमी तुका भेटयता ती देणी तूं पवित्र कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां मनां लासून शुद्ध निर्मळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर कळे आनी सर थंय आमी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो सुमी आमचो उंच सरगार चडलो आनी मैमेवन जावन तुज्या उजव्याक बसलो आनी बसायलेलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या सदळबरां संगाती आतां आनी सदां निरंतरी मोनान काळजान तोंडान आमी गायता. पवित्र
दरबारांचो सर्वेस तू सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरांचो सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस एक आळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत फातकनचें बगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला Jesu novia ektono. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनः जिवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसां आनी जेजूची कुणरग सवतल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण सबरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखार वळून पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगिवन जुजय तिचो पती भगिवन दमदत्ता आनी सर आनी तुका मानवल्यान विशेष करून जार नोळमचो घडणार जुजय फ्रेनार्ड मेट्स येसुडीचे मार्तीर भाव त्या सुमेस्त भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोलान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या बावर्थांत आमी थीर जावंक आनी थीर रावून सुम्याक सदांच आमी साक्ष दिवं सुम्याक उलो मारूं आनी सुम्या तावन कृपा बेसवां जोडूं सुम्याची कृपा आनी आदार सोदून ह्या घडये जेजून शिकयल्लें मागणें आमी एका मनान काळजान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां दाळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयागुन्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गींचें बागन आमच्या सर्वंतराज जेजू क्रिस्ताचें परवशान तृक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय पिडेशुडेंतली आमकां गुवून कर देवसा दुस्मनार्थ्या तपासांतली आमच्या बावडताचे आमच्या रियेक अडखळेंतली आमकां तूं निवार कंदी बेसरायंतली निवार आनी सराकांत आकलासांतली आमकां वाटय कित्याक आसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार हे गिडबोर आमी शांती खातीर मागया आमच्या काळजांनी कुटुंबांनी संबंधान आमच्या गांवांत देशांत मनी प्रांत राष्ट्रीय युक्रेन पॅलेस्टाईन इस्रायलमध्ये आनी विविध गांवांत खंय अशांती आसा शांती स्थापन जावं सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे परमंतीका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सगळे आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड लगत आमी संगतां तेमचेर झडती आनी केसरें जावं पूण तुजे काकूळ दिन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात दी बाबीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां बावडताचें देणें दिल्लो त्या बावडतान ती रावंक कुरपा दिता देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हजे तुमचें म्हाका फावना तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली सुमया तुका सेवकतेता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवें आमचेर धाडलेल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां मनां आनी तळ निर्मळ जावं आतांच्या कृपेच्या शिवरण आमचें जिवीत माया मोगाच्या करण्यांनी फळां बरीं जावं तुका आमी बावडटान सदांच साक्ष दिवंक आनी तो सुभावार्थ आमी परगट करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वसुनया जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार दिसा संतोषा नसता यात्री पैना वाळ चलता कित्याक देवाचो हांव जिणेत हांव देखता कारण ह्या संतोषाचे वयते वरत्या गोठाचे कित्या भुजवंदार मुजे ते जियेता 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 हालेलुया तो मुजे ते जियेता 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 हालेलुया तो मुजे ते जियेता दिसा संतोषा नसता अशी वाटेर हांव चलता कित्याक भुजवंदार मुजे ते जियेता दिसा संतोषा नसता अशी वाटेर हांव चलता कित्याक भुजवंदार मुजे ते जियेता मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी
क्षेमा